नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बोगस राबितो दाखलो लावन गोंयांत लग्नाची नोंदणी करपी बिगर गोंयकार उक्ताडार। दक्षिण गोंयच्या सादूर उपनिबंधक कार्यालयान प्रकरण हाडले उक्ताडार। वास्को उड्डाण पूल बांदपाक नौदळ करिना सहकार्य, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होचो आरोप। कोणी मोगोक सोपोवपाचो यत्न करू, मोगो आजुनूय साबूत, म्हणटा दीपक ढवळीकार। गोयच्या 7 धरणांनी मुबलक प्रमाणात आसा उदक, उदका स्त्रोत खात्याची माहिती। चोरयेच्या घडणुकांनी जायत आसा वाड। बेरेस्तारा वेळासांवच्या इन्फंट जीजस अकादेमी स्कुलांत जाली चोरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत रवींद्र केळेकराच्या घरा सामकल्ल्या रस्त्याक नाव दिले रवींद्र केळेकर मार्ग। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ल्यान केले सुवाळ्याचे उक्तावण। आणि आता खबरो विस्तारात। खंयचोच पक्ष मोगो पक्षाक सोपोवपाक शकना। 60 वर्सां मोगो पक्ष गोंयांत आपले अस्तित्व तिगोवन आसा। मोगो पक्षाची तुलना खंयच्याच पक्षा बरोबर जावपाक शकना अशें मोगो पक्षाचे प्रमुख दीपक ढवळीकराचें म्हणणें। आमचो पक्ष आरे तुरेची भाशा करिना, आमचो पक्ष बहुजन समाजाच्या हिता खातीर वावुरता अशें दीपक ढवळीकरान पत्रकार परिशदेंत सांगलें। खूप गेले मरे पक्ष सोडून गेले पक्ष झाला का पक्ष अजून स्ट्रॉंग आहा। पक्षाकडे 13% वोट्स आहा। 60 वर्ष झाले हो पक्ष सातत्यान ह्या गोंयांत रुजला। सातत्यान विधानसभेत त्याचे अस्तित्व अजून आसा। 60 वर्ष झाली, एकदा सुद्धा अस्तित्व ना अशें ना त्याचे। त्या पक्षाकडे तुम्ही दुसऱ्याची तुलना करप, बीजेपीन काँग्रेसीन कोणी सोपोवपाचो प्रयत्न करू ना। मागीर 8 फावटी आमी कोर्टान गेल्या, पूण पक्ष सोपोवपाचो कारण आनी आमी कोण सोपोवपा पक्ष। ह्या पक्षाचे कॉन्स्टिट्यूशनच अशें आहा की एक कार्यकर्तो सुद्धा तो पक्ष फुडें व्हरू शकता। हे कॉन्स्टिट्यूशन ह्या पक्षाचे। हो पक्ष केन्नाच मर्ज जावंक शकना कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे, हे लक्षांत दवरात। कोणी हांवें पक्षाचो फाल्यां मर्ज करून तो पक्ष मर्ज जायना। एक कार्यकर्तो किंवा एक ऑफिस अधिकारी सुद्धा पक्ष फुडें व्हरपाक शकता अशी ह्या पक्षाची घटना आसा। ताका ह्या पक्षाक कोणूच चॅलेंज करूं शकना। अरे तुका दिसले तूं पत्रकारी सोडून तर आपूण मोगो पक्ष चलयतलो, तूं चलोवंक शकता मोगो पक्षाचो मेंबर जावन। गोंयचो विकासांत आमी हातभार लावपाक आयला आनी गेले 20 वर्सां आमी ते काम करीत आसा। आमी हर एक तरेची भाशा आमचे कडेन ना। आमी जे आयल्या राजकारणात ह्या मोगो पक्षाच्या नांवार ते बहुजन समाजाच्या हिता खातीर आमी आज ह्या राजकारणात म्हणून आमी ह्या पक्षात आज पासून रावल्या। ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत रवींद्रबाब केळेकर हांच्या जन्मशताब्दी निमतान प्रियोळच्या तांच्या घरा सामकल्ल्या रस्त्याक रवींद्र केळेकर मार्ग अशें नांव दिलें। बेरेस्तारा गोंय राज्याचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लै हांच्या हस्तुकी ह्या सुवाळ्याचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सयत हेर काँग्रेसीचे फुडारी तशेंच कोंकणी मळावयले मानेस्त हजर आशिल्ले। परिवाराचे प्रतिनिधी गिरीशबाब केळेकर, ज्या मनशान गोंय आणि कोंकणी ह्या पुराय आपल्या जिविताचे एक ध्येय मानून मिशन मानून काम केले. As far as our Goa is concerned,
Ravindra Kelkar ji is a person with a difference, an historical person. In certain parts of Kerala, when we go through the literary figures, they disappear from this world 100 years back, 200 years back. The government purchased, I am forcefully not taken, purchased that houses and keeping it still properly for new generations. I am suggesting Ravindra Kelkar is a topmost person, not only in literary field, associated with Ram Manohar Lohia. His part contributed to the freedom movement, and of course Ram Manohar Lohia is on one end and Mahatma Gandhi ji on the other end. But you see, Mahatma Gandhi ji always liked Ram Manohar Lohia, even though the politics, even prior to our freedom, he admitted and accepted. थोर एक विचारवंत, वैचारिक दृष्टिकोन आशिल्ले, जेका हायस्ट अशे एवॉर्ड्स प्राप्त जाल्ले. आनी ह्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघात जन्म घेतिल्ले रवींद्र बाब केळेकर आनी गांधीवादी तत्वाचे ताच्या चौकटीन सानिध्यान उपस्थित आशिल्ले बरेचशे जाण गोंयकार आजचे तरणाटे जे आसात तांकां एखादे घरी खबर नासतले की आमचो एक गोंयकार लखलखतो एक नखेत्र जे आसा त्याच आमच्या स्वातंत्र्या खातीर एक मुखार आशिल्ले. आनी हांव सदांच म्हणटा की ज्ञानपीठ एवॉर्ड हे जे आज रवींद्र बाब केळेकर हांकां आज फावो जाल्लें आशिल्लें ते एका वेगळे एका वैचारीक धोरणा खातीर आशिल्लें. ज्याने एक सुंदर आणि कल्पना मांडिल्ली आशिल्ली की आमचे माड जे आसा त्या माडाच्या उंचेची मुखार आमचे बिल्डिंगी वचपाक जायना, इमारती वचपाक जायना. म्हणल्यार आमचे गोंयचे कितले ताका खोलाय आशिल्ली किंवा ताका कितली उंचाय आशिल्ली ह्या विचारांक हे आज प्रत्येक हांव म्हणटलो म्हजे सकट राजकारणी आणि बाकीचे सगळे जे विचारवंत ह्या गोंयान भितर जे लोक जे आसात ताणें विचार करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. रवींद्र केळेकर हांची जन्मशताब्दी येता हाची सुरूच आमकां 1 वर्स करून लागिल्ली आनी दिलीप बोरकार म्हजे मुखार सतत दिलीप सांगतालो अरे आमी कितें तरी करपाक जाय. आनी माधवीची म्हाका याद जाता ह्या वेळार. माधवीकूय आतां 10 वर्सां पयलीं सुरूच लागिल्ली. 10 वर्सां रवींद्र केळेकरा संदर्भात उजवणी करपाक जाय. रवींद्र केळेकर मनोहरबाब सरदेसाय हांची जन्मशताब्दी सरकारी पावड्याचेर जावची ह्या संदर्भान गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रयत्न केल्यात. गोंय विधानसभेन त्या संदर्भान ठराव घेतल्यात आनी वर्सभर त्या संदर्भान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात. रवींद्र केळेकर मनोहर सरदेसाय हांणी गोंय घडयलें. आमी जेन्ना म्हणटात गोंय मुक्त जालें, गोंय मुक्त जालें म्हळ्यार कितें ताजे पयलीं सावन गोंय घडोवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. गोंय कशें आसचें गोंयची कल्पना आयडिया ऑफ गोवा म्हणटात आमी. ही आयडिया ऑफ गोवा म्हळ्यार कितें? गोंय म्हळ्यार वेगवेगळे समाज, हांगसर जमीन, हांगची शेतां म्हळ्यार आयडिया ऑफ जमीन काय गोंय म्हळ्यार एक विचार, गोंय म्हळ्यार एक संकल्पना. ही संकल्पना कितें हें आमकां रवींद्र बाबान सांगलें, सतत सांगलें आनी आड्डून आमच्या कानार सांगलें. ही संकल्पना आज रवींद्र बाब वचून जवळ जवळ 12 वर्सांनी आमकां समजलें काय कितें. गोंय मुक्त जावन 62 वर्सांनी आमकां समजलें काय कितें. आनी ती जर आज आमकां समजलें जाल्यार ती आमकां केन्ना समजुपा ना. पूण ह्या जन्मशताब्दी निमतान म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान सोपूत घेवपाची गरज आसा. आमचें गोंय आमी समजून घेतलें. कुडचड्यार बस स्टँडा कडेन कारीक सेल्फ एक्सिडंट जालो. गाडी चलोवप्यान ब्रेका बदला एक्सिलेटर दाबिल्ल्यान कार थेट बस स्टँडाच्या कुशीक आशिल्ल्या जनरल स्टोरात भितून घुसली. दुकानात कोण नाशिल्ल्या कारणान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. हांव आसा कुडचड्यार आनी आयज कुडचड्यार 3:45 एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो. एक बायल ब्रिजा जी पोलीस स्टेशना कडल्यान बस स्टँडाच्या वाटेन वयताली तेन्ना अचानक तिच्या गाडयेच्या फुड्यान 2 व्हिलर येयल्ल्या कारणान ती खंय तरी ब्रेक मारपाचो प्रयत्न करतना तिजो चुकोन पांय एक्सिलेटराचेर पडल्या कारणान ती ब्रिजा जी आसा ती एक्सिलेटराचेर पडटकीर खंय तरी सायडीन एक स्नेहा जनरल स्टोर आसलेले बस स्टँडाक तेकोन हे स्टोर आसा थंय व्हरून ते शॉपाक ठोकली. सो देवान त्या शॉपार कोण नासल्या कारणान खंय तरी जिवितांनी या कोणाक मार लागना. पूण खंय तरी गाडी जी आसा ब्रिजा तशेंच शॉप आसा तांकां मोठी डॅमेज जाल्ली आसा. आनी हेजो जो तपास आसा तो
कुर्चडे पोलीस स्टेशन आसा हे करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. गोंयांत लग्नाची नोंदणी करपा खातीर बोगस राबितो दाखलो लावपाचो प्रकार दक्षिण गोंयच्या उपनिबंधक कार्यालयान उक्ताडार हाडलो. ह्या विशीं फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळी नोंद केली. एका एजंटाक पयशे खावन हे बोगस राबितो तयार केल्यात अशें प्राथमीक पळोवणेंत दिसून आयला अशी माहिती डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सूरज वेर्णेकर हाणें दिल्या. बेरेस्तारा दक्षिण गोंयच्या उपनिबंधक कार्यालयान बोगस राबितो दाखल्याचो लग्नाच्या नोंदणी कसो उपेग करतात ते उक्ताडार हाडला. जाणी हे बोगस राबितो दाखले केल्यात ते 5 जाण बिगर गोंयकार. 5 3 बोगस दाखल्याक एकूच नोंदणी नंबर जाल्यार 2 दाखल्यांचे ट्रान्सफर जाल्ल्या मामलेदारांची सायन आशिल्ल्याचे दिसून आयला. एका एजंटान पयशाच्या आशेक ही बेकायदेशीरपणा केला अशें प्राथमीक पळोवणेंत दिसून आयला. In the office of civil registrar cum sub registrar Saset, we are processing all marriage applications through online mode. So while verification, certain things were noticed by us that the residence certificate uploaded by some of the parties, upon verification through online mode, we realized that these residence certificates were not at all issued by the Mamlatdar offices. Upon inquiry from the concerned parties, it was realized that they had taken that residence certificate from third party, and they are not the authenticate certificates, or I can say they are bogus certificates, because when we find out the authenticity of the certificate through online mode, it was not the certificates which were issued by the Mamlatdars. So it was a very serious issue where a lot of money is being accepted for getting that marriage residence certificates. So we have already filed a police complaint with the police inspector of the Fatorda police stations, and necessary inquiries will be conducted through the police inspectors of Fatorda police station. किती फावंड जालें तुमकां अशें सस्पिशियस अशें? हे आमी लास्ट 2-3 दिसा पळयता की अशें आमकां रेजिडन्स सर्टिफिकेट येता. सो आमी रेगुलरली एवरी रेजिडन्स सर्टिफिकेट्स ऑनलायन चेक करपाक लागले की ह्यो सारक्यो आसा काय म्हणून. कित्याक वी रियलायज वी हॅड ओनली सीन ओनली वन केस, बट देर आफ्टर आवर स्टाफ वी हॅड इंस्ट्रक्टेड आवर स्टाफ टू व्हेरीफाय every residence certificate, and now we have got around 5 to 6 cases of bogus residence certificates. But what exactly you have found in that? What we have realized is that the outward number of the Mamlatdars is common with all these 6 certificates. The dates has been changed, the names and photographs of the concerned person has been manipulated on that certificates, but outward number is displayed as same on all these 6 residence certificates. Signature? Yeah, even the signatures is the same. In one of the case, we have realized that the concerned Mamlatdar is transferred, but the certificate is issued in his name upon his transfer order also. To the citizens is that when they are getting the residence certificates through third party, means when they are not directly contacting the Mamlatdar office through online for getting the residence certificate, then they should ensure that it has been issued by the Mamlatdar offices only. Because by seeing such cases, we have seen that some agents are working and they are producing such forged documents. That means residence certificates which are not issued by the Mamlatdar but are manipulated and forged. So my appeal to the citizens is that they should verify when they are approaching to the third party to get the residence certificate. They should verify the authenticity of that certificates. गौरंग प्रभू मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वास्को उड्डाण पूल बांदपाक नौदळ सहकार्य करिना येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन आरोप केला. पयलीं सहकार्य करता म्हणून सांगपी नौदळान आतां आपली भुमिका बदलल्या खंय. सरकारी जमिनीचेर कब्जो केल्ल्या नौदळान आतां जमीन संपादनाची मागणी केल्ल्याचे मंत्री माविन गुदिनो सांगता. नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी has sanctioned a flyover very consciously to see that congestion of traffic is removed from Dabolim Junction or Airport Junction up till Queenie Nagar. This is the first phase. Second phase from Queenie Nagar it will go right up till Verna Junction. Even today traffic goes very fast from Panjim, but it gets held up at Verna Junction. So there also the flyover has to come. But first phase has been sanctioned. I remember along with collector, along with admiral that time of the Navy, with all his commanders, collector along with deputy collector, additional collector, everybody, I chaired the meeting. In their own conference room in NAD, Naval Armament Depot conference room, we took a meeting. It was resolved, it is minuted, those minutes are there with the collector.
and it was agreed that they will move about 5 to 8 meters away. And if you look at the road which goes to the airport, only near Naval Armament Depot it is narrow, always causing accident. They said we will move back, but their condition was we don't have funds to move back. Who will build a wall? Our pipeline will be affected, our gutter will be affected, our cable has to be replaced. National Highway, at my request, it is minuted. They said we will bear the full cost of the wall, we will build a new wall behind, we will put the cable, we will put the gutter, and all other infrastructure that you are losing, we will do it at our cost. So it was amicably settled. Now it has been tendered, work is about to start as far as National Highway Authority is concerned. And now they say, no, we are willing to give you, but you follow the normal procedure of acquisition of land. So it has become an ego clash. It is actually an encroachment done by Navy of 2,000 square meters. So National Highway is saying we will not apply for acquisition because it is our land, you have encroached. गोयच्या 7 धरणांनी उदकाचो मुबलक प्रमाणात सांठो आसा अशी माहिती गोय उदका स्त्रोत खात्यान दिला. ताका लागून अंदू गिमान पिवपा खातीर तशेंच शिंपणावळी खातीर उदकाचो उणाव जावचो ना अशें उदका स्त्रोत खात्याचें म्हणणें आसा. गिमान सदांच उदकाचो उणाव गोंयांत जामावता. मात उदका पुरवणी खातीर गोंयच्या 7 धरणांनी मुबलक प्रमाणात उदक आसा अशी माहिती उदका स्त्रोत खात्यान दिला. साळावळी धरणांत 70% उदक, तिळाळी धरणांत 94% उदक, हणजून धरणांत 60% उदक, चापोली धरणांत 70% उदक, आमठाणे धरणांत 50% उदक, पंचवाडी धरणांत 54% उदक, गावणे धरणांत 65% उदक. नीरज नाईक सर, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हालीं चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बेरेस्तारा वेळसांवच्या इन्फंट जेजस अकादमी स्कुलांत चोरी जाली. चोरांनी स्कुलांत भितून घुसून सुमार 35,000 घेवन थंयच्यान पळ काडली. Inside the office part sideways, one cupboard was broken and it was open. They ransacked everything there, but luckily there was no money there. Then our clerical staff, their tables, some money was there which was inside the drawer and all, everything has been taken. So estimated around 50 to 60,000 we have suffered a loss. And request to the Department of Education, irrespective of the strength of the school, that every school should be given security. काँग्रेस आणि सगळ्या विरोधी पक्षांच्या बसकेत भाजप सरकाराचेर केल्ल्या अर्थहीन आरोपांचो आमी निषेध करता. इंडिया आघाडीचे विजन कार्यक्रम अजेंडा हातून उल्लेख ना. सगळे विरोधक एकठांय आयले तरी सुद्धा लोकसभा वेंचणुकेक दोनूय सुवाती भाजपाच जिखतली असो विश्वास भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायकान उक्तायला. एक अलायन्स ऑफ फॅमिली इंटरेस्ट, एक अलायन्स ऑफ फॅमिली इंटरेस्ट दिल्लीक सो टू से तांचो तयार जाला. एक डायनेस्टीक अलायन्स, वेगवेगळ्यो डायनेस्टीक पार्टी ज्यो आसा जांकां लोकांनी दार दाखयलां आनी भायर धांवन आयल्या, असल्यो डायनेस्टीक पार्टीज थोड्यो एकठांय आयल्या आनी बेजबाबदार वक्तव्यां आनी अर्थहीन एलिगेशनां ही करतात आनी तांचे आमी निषेध करतात. भाजपाच्या अगेन्स्ट आनी आमच्या लिडरांच्या अगेन्स्ट जी वक्तव्यां तांणी केल्या तांचो आमी निषेध करतात. पयलीं म्हणजे काल तांची गोंयांत बसका जाली. ती बसका जर तुमी पळयत ती सांजची जाली. सकाळीं पंजाबाक झगडीं एसेंब्लीन थंय झगडटात, थंय विधानसभेन सुद्धा आमदारांक भायर मारतात आनी हांगा एकामेका बरोबर बसतात. गोंयचे लोक हुशार आसा आनी देशाचे लोक हुशार आसा. लोक सगळे हे पळयतात. काल अख्ख्या पत्रकार परिशदेंत तांच्या बारीक पळयलें जाल्यार तांचो लिडर कोण हाचो उल्लेख ना, तांचें विजन कितें ताचो उल्लेख ना, तांचे प्रोग्राम कितें ताचो उल्लेख ना, तांचे अजेंडा कितें ताचो उल्लेख ना, तांची पॉलिसी कितें ताचो उल्लेख ना.
तांचे इकॉनॉमिक धोरणाच्या विशयी कितें ब्लू प्रिंट आसा ते उल्लेख ना, तांचो गव्हर्नन्साचेर तर तांचे भाश्यूच ना. एंटायर एफर्ट इज टू एन्श्युअर that one rejected dynast is reprojected for the 4th time as a prime minister candidate. अख्ख्या अलायन्साचे हे फॅमिली अलायन्स जे आसा, कित्याक सगळ्यो पक्ष जे आसा ते फॅमिलीचे पक्ष. हे डायनेस्टिक अलायन्स ऑफ फॅमिली पार्टीज एंड फॅमिली इंटरेस्ट हांचे एकूच धोरण आहा की एक रिजेक्टेड 4th टाइम रिजेक्टेड डायनेस्ट हाका कसो रिलॉन्च करप हाजेर धोरणा, आणि ते देशाच्या लोकांनी रिजेक्ट केल्ले. आणि अशा पार्श्वभूमीचेर आमच्या लिडरांचेर आमच्या पार्टीचेर एलिगेशनां करप आणि अर्थहीन क्रिटिसिजम करप हाजो आमी निशेध. फाटली 20 वर्सां शिरसेचे टॅक्सीकार थिये रेल्वे स्टेशना सकयल रावन भाडी मारतात. दर दिसा कितलेशेच पर्यटक रेल्वेंतल्यान गोंया येतात. रेल्वे स्टेशना सकयल आशिल्ल्या कारणात तांच्या धंद्याचेर फटको बसता. देखून रेल्वे स्टेशना वयल्यान टॅक्सी चलोवपाक कायदेशीर परवानो दिवचो अशी मागणी शिरसेच्या टॅक्सीकारांनी केल्या. होळयेच्या हॉलिडेन भरपूर लोक येतात. त्या टायमार कितें जाता, 35 रिक्षा सोंपतात, 40 टॅक्सी सोंपतात, आनी लोक असो आसतात की तांकां एक वर 2 वर रावचें पडटा. त्या हितून आमी जर अशें गेले वयर एक भाडे मारतले म्हणून गांवांचे आमी आसता म्हणून आसता वयर, जाल्यार ते आमकां अलाव करिना, कित्याक आमकां थंय रायट ना. आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी आणलेल्या कारणान आमी सकयल आसता, तो आमकां वयर अलाव करिना. म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की हे मातशें हांगासर इन्क्वायरी करची, लोक कसो कितें आसता त्या हितून तरी हे करून इनिशिएटीव घेवन ते परमिटा वाडोवचे. त्या हितून आमकां चान्स पडटलो खंय तरी कायद्यान भाडी मारपाक. कित्याक बेश्टी नाल्यार आमचेच ते गांव भाव हा बेश्टे झगडे जातात आमच्यो, हे खूब झगडे जाल्लेले, कंप्लेनी जाल्लेल्या. म्हणून ते आमकां वायट पडनाका. कितें आमी आतां वयर वचाय ना. आता पळय एक ट्रेन येयली जाल्यार सगळ्यो 40 ट्रेनी टॅक्सींचे काबार जाता, आनी ते वर एक 2 वर ते रावचे पडटा हांकां. टुरिस्टांक पण रोवपाक येतात पळय ते सुद्दां घेवन वयतात, तांकां कांयच म्हणना. आमकां अशें आमी फक्त रावतात कितें कमी रेटीन मारपाक. आमची रेट अशी आसा की मिटराची सुद्दां चड आसतली रेट, आमची कमी आसा. अशी रेटीन आमी भाडी मारता, पण आमकां दिसाक एक भाडे. जी परमिटां पयलीं तांकां अलॉट जी केल्ली पळय ती किती अलॉट केल्ली टोटल? पयलीं 20 आसलेली, मागीर 5 करून अशी आतां 40 जाल्लेली. 40 जाल्ली आसा. ही आतां कोणाक परमिटां दिल्ली आसा? हे हांगासरले स्थानीक पयलीं कशें आसलें, पयलीं तितलो हें नासलो, कोणा कडेन गाडयो नासल्यो. ते हितून अस्नोडचे आसात, थोडे थिवेचे आहात, केळींचे आसात, शिरसेचे आसात. चडशे मेजॉरिटीन शिरसेचेच आसा. म्हणटकूच आतां त्याच्या उपरांत 5 जाली, ती हांगा गांवांचीच जाल्लेली आसा. ते कितले वर्सान आसा आनी तुमी केन्नाच्यान आहा? ते म्हाका दिसता जाल्यार 25 वर्सां जाली, म्हणजे जेन्ना ट्रेन चालू जाली. लास्ट परमिटां 5 जाल्लेली, 35 वर्सां 5 जाली, ती 2007 जाल्लेली. त्याच्या उपरांत आतां 17-18 वर्सां जाली, एक परमीट जावंक ना. हांव 20 वर्सां जाली हांगासर टॅक्सीन बिझनेस करता. मात म्हाका अजुनूय परमीट मेळोंक ना कोणाकूच आमच्या भितरल्या. आमी गेले मंत्र्याचे हेजे सगळ्या दारान भोंवले, आमी फॉर्मां दिली हे आमी इतल्या जाणात म्हणून. मात ते सांगूंक लागले जागो अलॉट करूंक ना म्हणून. मात जागो आतां पळोवंक वयचे न्हू, खूब आहा पार्किंगाक, म्हणजे गाडयो आमच्यो घेवन पिच्यान थंय लावपाक. पयले ते बोन सांगताले, निमा सांगताले की जागो ना म्हणून आतां थंयसर. आतां ऑलमोस्ट जागो आहा आनी आमकां घेवचें म्हणून इतलें आमी मागता. देशभरात फामाद आशिल्ल्या पोरण्या गोंयच्या चर्चीचे आता बेगीनूच नूतनीकरण जातले. सुमार 17.75 कोटी खर्च करून ह्या चर्चीचे नूतनीकरण करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगला. त्याच बरोबर इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग सारकिल्ल्यो सुविधाय आसतल्यो अशें तांच्यांनी म्हटलां. आज आमी एक अशा जाग्यार पवित्र स्थानार आसा जे वर्ल्ड मॅपार एक युनेस्कोची
वर्ल्ड हेरिटेज सायट आनी एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन सेंटर आसा. गोंयच्या साहेबाची जागृताय सगळ्यांक खबर आसा आनी 3 डिसेंबराक आमी सगळे जाण येताय बी. जेन्ना प्रसाद स्किमाची येवजण जाली तेन्ना बॉम्ब जिजस बेजिलिका चर्चीचे कितें इम्प्रुवमेंटाक जाय, कितें एडिशनल फॅसिलिटीज जाय ते फादर पेट्रिशियो आनी तांच्या टिमी वांगड्यां कडेन उलोवन एक प्लॅन चॉकआउट केलो. जवळ जवळ सुरवातीक 41 कोटीचो सुमार एस्टिमेट आशिल्लो आनी आज सांगपाक तुमकां खूब आनंद जाता की तातले जवळ जवळ 17.75 crores एप्रूव जाल्ले आसा. जातूंतल्यान तशें म्हणजे आमच्या चॅरमॅनान सांगलें इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग, बाकीच्यो सुविधा, इल्युमिनेशन, बाकीच्यो सुविधा ह्या माध्यमांतल्यान जातल्यो. ज्या भागा भितर देशांतलो आनी विदेशांतलो सबंद जो ट्युरिजम जो गोंयांत येता तो हांगा विजीट केल्या शिवाय वचना. आनी ताका लागून हे सगळे जर तांकां बरे सुविधा दिवं जाय जाल्यार आज 17 कोटीचे आज हांगा आमी फावंडेशन स्टोन घालतात. आमचे कडेन 8 म्हयने आसात आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की आमचे पर्यटन मंत्री रोहन बाब खंवटे आनी आमची संपूर्ण टीम GDDचे चेअरमॅन हे फाटल्यान लागून आनी पूर्णपणे आमचे फादर पेट्रिशियो फर्नांडीस यांचे सहकार्य, कारण हे हांगा करतलो आसा जाल्यार तेंचें सहकार्य तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हें काम 8 म्हयन्या भितर पूर्ण जातलें. हो देश एक वेगळ्या हाजेर व्हरपाचें काम जें आसा, विकसीत भारता कडेन वचपाचें काम जें आसा तें तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान चलता आनी हाच्या फुडेंय तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी तें तुमी दितच आसा त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद दिता. इलेक्ट्रीक गाडयो घेताना सरकारी अनुदानाचो लाव घेवपा खातीर गॅडा आनी AHA सोलर टॅक लिमिटेड हांणी तयार केल्ले हे एक गोवा EV पोर्टल सुरू केलेले आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या पोर्टलाचे बेरेस्तारा उक्तावण जालें. गोंयकारां खातीर एक खूश खबर आसा. ती खूश खबर जावन आसा ते म्हटल्यार इलेक्ट्रीक गाड्यां खातीर सरकारान परत एकदा सबसिडी सुरवात केलेली आसा आनी ही सबसिडी ज्या वेबसायटीचेर मेळटली त्या वेबसायटीचेर अनावरण जे आसा ते मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी जाल्लेले आसा. आनी ज्या लोकांक इलेक्ट्रॉनीक गाडयो घेवपाक जाय त्या लोकांनी ह्या वेबसायटीचेर वचोन तांकां नांव नोंदणी करून ते गाडयो घेवंक शकता, तांकां सबसिडी मेळटली त्या गाडयांचेर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.